कॉटेजीस ओपनिंग केल्ले सो कसो कितें रिस्पॉन्स आसा ते कॉटेजीस? आमचे हांव चेअरपर्सन आसा गोवा फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे आणि चेअरपर्सन जातकच आम्ही वेगळे थोडे इनिशिएटिव्ह सुरू केल्या थ्रू द कॉर्पोरेशन आणि एक म्हणटा ते इको टुरिजम इनिशिएटिव्ह कित्याक आमी नोडल एजन्सी म्हणून आमकां नामिल्ले आसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटार आणि थ्रू इको टुरिजम इनिशिएटिव्ज आमी बोंडला ते कॉटेजीस आसा त्यो रेनोवेट करून थंय एक नवो रेस्टॉरंट आमी सुरू करून बरो रिस्पॉन्स आसा. पूण खंयचेय पळय एक बिझनेस सुरू करपाक एक थोडो टायम लागता, बरो सक्सेसफूल जावपाक एक टायम लागता, पूण हळू करून म्हाका खात्री आसा की यशस्वी जातलो म्हणून रिस्पॉन्स बरो आसा. पूण आमकां ते प्रमोट करपाक जाय कित्याक एक कनेक्शन आसा. गोंय म्हणटा ते जे ट्युरिस्ट येता ते फक्त गोंय म्हणटा ते तांकां दिसता की गोंया फक्त बीच आसा, समुद्र आसा आनी समुद्रा फुडें आनी कांय दिश्टी पडना लोकांक. सो हे पर्स्पेक्टीव चेंज करपा खातीर तांची विचारधारा चेंज करपा खातीर म्हणून आमी प्रमोट करता गोवा बियॉन्ड बिचीस. सो गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणल्यार एक आमच्या गोंय राज्यांत सुंदर आमचे निसर्ग आसा, आमचो सुंदर सैम आसा, आमची ब्युटिफूल फॉरेस्ट आसा, ते लोकां पर्यंत पावोवपा खातीर हे आमचे प्रमोशन. ताजे खातीर मैनापी सावरी नेतुर्ले सँच्युरीन आमी सुंदर हे वॉटरफॉल सुरू केल्ले आसा. थंय आमी जीप सफारी सुरू केल्ली आसा. दूधसागर आमी सफारीज आमच्यो चालू आसा, थंय आमी फॅसिलिटीज बांदून दिल्ल्यो आसा. आनी सगळ्या ह्या वातावरण सगळे जे हे सैम आमचे राखपा खातीर, निसर्ग राखपा खातीर आमी म्हणटात आमचे प्रमोशन करपाक जाय. साफ सफाई जी स्वच्छता अभियान आसा ते फुडें व्हरतले जाल्यार खऱ्या अर्थान आमी दाखोवपाक जाय की फॉरेस्ट आमी कशें प्रिजर्व करून दवरला. आमचे तर खंयच्याय सायटीर जर तुमी गेली आमचे थंय लोक आसा जे साफ सफाई करून आमी डस्टबिन्स दवरल्यात, थंय टॉयलेट्स आसा, चेंजींग रूम्स आसा, आमी लोक थंय दवरल्या जे सगळी फूल एरिया, फूल ट्रेकिंग रूट, वॉकिंग रूट, नेचर ट्रेल सगळे प्रिजर्व करतात. एक कचरो तुमकां एक बाटली पसून दिश्टी पडपाना कित्याक रोज आमची साफ सफाई आमची सुरू जाल्ली आसा. आनी हें आमी दाखोवपाक सोदतात की प्रत्येक मनशान तो इनिशिएटीव घेवपाक जाय की आपली सैम कशी राखपाचो, आपलो निसर्ग कसो राखपाचो. आनी ह्याच कारणा खातीर आमी हे सुरू केल्ले आसा आनी म्हाका खात्री आसा हळू करून आमचो जो कितें प्रयत्न आसा तो यशस्वी जातलो. खूब दीस जाले सँच्युरी बंद आसा सो ताचो इफेक्ट कितें कॉटेजीसाचेर बीन पडला? कॉटेज चालू आसा वा बंद आसा? कॉटेजीस चालू आसा कित्याक सँच्युरी चालू आसा, फक्त झू बंद आसा. सो मेन गेट जी आसा सँच्युरीची ती मेन गेट ओपन आसा. खंयचेय ट्युरिस्टांनी येवचे, आमचे डॅन रेस्टॉरंटाचे जे बरें जेवण आसा ताजो स्वाद घेवचो. मागीर आमचे पळय कॉटेजीस आसा त्यो पार्ट ऑफ द सँच्युरी पडटा, थंय येवन तांणी रावचे, बुकिंग्स करचे. फक्त झू बंद आसा थोड्या दिसां खातीर. एक 8 दिसांनी झूय बी ओपन जातलो.